म्हणटच तुमी आयज जेजूची बरी खबर आयकल्या. कितें सांगलां ताणें आमकां? गिरेस्तकाय आमकां गिरासता, आपल्या ताब्यांत करता आनी ताचे आमी गुलाम जाता. आमकां मागीर आनीक दुसऱ्यांची पर्वा ना. आनी हे भाशेन खंयचेय मनशांक तर आमी लबदोन रावत जाल्यार मनशां आमकां कंट्रोल करतात, आमी तांचे गुलाम जाता. गिरेस्तकाय हेच भाशेन सगळी. पूण आमची गिरेस्तकाय कोण जावंक जाय? देव जावंक जाय. आनी देव जाल्या उपरांत आमकां सगळें तो दिता. ताणें आमकां सांगलां, म्हजे कडेन हें जायना पूण देवा लागीं सगळें जाता. मनशा कडेन जायना पूण देवा कडेन सगळें जाता. तो जेन्ना आमी देवा बरोबर आसता तेन्ना देव आमचें जिवीत कशे भशेन चलोवंक जाय तें आमकां सांगता. ताच्या नांवा खातीर आमी तो ताचो पाटलाव करीत जाल्यार एकाक शिमोर मेळटा. तो दितलो. ताचेर पातयेवन ह्या बोरवांच्यान आमी जिवीत सारूंक जाय. आनी मागीर सुर्गीचें सूख नव्या संवसारांत म्हूण अशें सांगलां ताणें आमकां. म्हणजे फुडार वो ह्या संवसारांत एक भाशेन जाता. आमी दोन संवसार अणभवलेले आसात. एक म्हणजे आमच्या आवयच्या पोटांत आमकां तितूर कांय समजोंक ना तेन्ना आमी तितूर बेश्टे आसलेल्या. पूण ह्या संवसारांत आतां आमी आतां सगळें पळयल्या, ताचेकीन आनीक पळयतल्या मागीर तें आमकां जेजून कळीत केलेलें आसा.